गोंय पुलिसांचो उणाव सोंपना. सध्या पुलिशेक IRB धरून वट्टा 23% पुलीस फोर्स कमी पडटा. पुलीस IGP धरून वट्टा 34 उपअधीक्षक आनी 1000 पुलीस कॉन्स्टेबल सध्या उणे आसात. सगळे एकठांय केल्यार 2,000 पुलीस उणे. दुसरे वटेन फाटल्या 2 वर्सांत 71 केशींनी 74 पुलीस आरोपी म्हूण आडकल्यात, सस्पेंडूय जाल्यात. तातूंत बलात्कार, विनयभंग, बनवेगिरी, चोरी, मारबडय, घुसखोरी धरून खंडणी मेरेन सगळे तरेच्यो केसी आसात, कॉन्स्टेबल ते पुलीस निरीक्षका मेरेन. गुन्यांवांचो आंकडो वाडटा. सरकाराची ताका एकूच जाप, पुलीस फोर्स जाय तितलो ना. पुलीस खातें केन्नाच फूल तांकीन काम करूंक पावना. आतां ही तीच परिस्थिती. IRBचो फोर्स धरून सध्या गोंयचो पुलीस फोर्स 6,917 मनशांचो. सरकार सांगतात ते प्रमाण सध्या पुलिशेक 2,112 पुलीस म्हणजे 23% फोर्स उणे पडटा. तातूंत एक IGPचो पोस्ट रितो, 34 DYSP उणे पडटात. म्हयनोभर फाटीं 602 पुलीस कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग सोंपोवन ड्युटीर आयले, तरीकूय 1000 भर उणे. एके वटेन पुलीस फोर्स उणे पडटा जाल्यार दुसरे वटेन आशिल्ल्यातले कितलेशेच नाका त्यो भानगडी, डील्स, गुन्यांव आनी भ्रश्टाचारांत आडकल्यात. तातूंत बलात्कार, विनयभंग, बनवेगिरी, चोरी, मारबडय, घुसखोरी धरून खंडणी मेरेन सगळे तरेच्यो केसी आसात. कॉन्स्टेबल ते पुलीस निरीक्षका मेरेन फाटले 2.5 वर्सांत स्वता पुलिसांचेर 71 केसी जाल्यात. तातूंत 74 पुलीस आडकल्यात. वर्स 2012 21 केसींनी 24 पुलीस, वर्स 2013 33 केसींनी 32 पुलीस जाल्यार 2014 जून मेरेन 17 केसींनी 18 पुलीस आडकल्यात. चडशे सस्पेन्शनाचेर आसात. केसींनी सुमार 58 पुलीस कॉन्स्टेबल, 7 PSI, 6 पुलीस हवालदार, 2 पुलीस निरीक्षक आनी 1 ASI आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मंगळूरच्या जागतीक कोंकणी संघटनेन मंगळुरात 24 ऑगस्टाक कोंकणी संघटनाची संवसारीक परिशद दवरल्या. जगातल्यो सुमार 400 कोंकणी संघटना परिशदेंत वांटेकार जातल्यो म्हूण संघटनेचो सरचिटणीस एरिक ओझारियन मिडियाक सांगलें. जागतीक कोंकणी संघटनेन मंगळुरात जागतीक कोंकणी परिशद घेवपाचें थारायलां. ह्या परिशदेंत संवसारांतल्यो सुमार 400 कोंकणी संघटना वांटेकार जातल्यो. ह्या वर्सा ऑगस्ट 24 वेर मंगळुरांत एक ग्लोबल कॉन्क्लेव, हाका आमी कोंकणींत मंगळुरी कोंकणींत झुंत जमात म्हूण आपयल्या. झुंत एक झुंत म्हळ्यार एक समुदाय सांगता मेळटा, ताचे मलगडे सांगता मेळटात आनी समुदायाच्या फुडारा खातीर खंत करतात, हुस्को उचारतात आनी येवजण घालतात. झुंत जमात आपयल्या. वी हॅव कॉन्टॅक्टेड, बिलीव मी, 400 कोंकणी संघ संस्थाक सगळ्या जगभर. ताका सगळ्यांनी आमंत्रणां पावल्या. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्साच्या निमाण्या दिसा भारताक एकाच भांगरा पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. P. कश्यपान बॅडमिंटन सिंगल्सांत भांगरा पदक जोडलें. दोट्टी बॅडमिंटन फायनलींत ज्वाला गुट्टा आनी अश्विनी पोनप्पाक, जाल्यार हॉकींतूय भारताक रुप्या पदकाचेर समाधान मानचें पडलें. फायनलींत ऑस्ट्रेलियान भारताक 4-0 मारलें. मेडल टॅलींत भारत 5व्या सुवातेर. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आनी स्कॉटलंडान मेडल टॅलींत सुवात मेळयली. भारतान अंदू 15 भांगरा, 30 रुप्या आनी 19 कांश्या पदकां जोडलीं. The gold medalist of 2014 had to fight so hard for the bronze medal. Ockenden and Cirello changing, moving around. Cirello finds the goal for Australia. They're off the mark. Cirello scores. Nikin. It's fallen kindly for India. And Manpreet Singh has made some ground. Fight and fight and fight for every single morsel. Raghunath here. Big man coming in at speed towards the edge of the circle. Then he turns and finds his way out of there. And this is explosive speed across the top. 4 goals to Australia, the fourth coming from Eddie Ockenden. India never really got going in this gold medal match. It was one-sided from the first whistle until the final hooter. The scoreline here.
clinched the gold medal, 21-17, 23-21. Settle with. Let's take a quick look at the medal tally. Where does India finish off? 15 gold medals, 30 silvers, 19 bronze. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.